शुक्रार 19 जुलय. मुखेल वड योद्न नाका म्हाका दया जाय. नियाळाक आदार भाग्यवान थॉमस एक्विनास दया उतराचो अर्थ साद्या उतरांनी सांगता. दुसऱ्या मनशाची दुर्दशा पळयतोच आमच्या काळजांत काकळूत निर्माण जाता. ही काकळूत आमकां जाता तो आदार दिवंक हुस्को दाखोवंक ओडून व्हरता. पयल्या वाचपान हेजेकिया राजा पिडेंत मरतलो म्हूण सर्वेस्पर देव इजायजा वरवीं पळीत करता. तेन्ना हेजेकिया देवाक मागणें करता आनी दुखांनी रडटा. देव ताचें मागणें आयकता आनी ताची दया करता. ताचें अविश्वासीपण बक्षिता आनी ताका पिडेंतलो बरो करता. स्तोत्रांत हेजेकिया आपूण पिडेंतलो बरो जालो आनी देवान आपली दया केली म्हूण तो देवाक दिनवासता. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू फारिसेवांक शिडकायता की समृद्धीच्या कायद्या परस पेल्याचे गरजेक पावप दया करप अदीक म्हत्वाचें. आपूण सर्वेस्पराचोय धनी म्हूण फारिसेवांक जबाब दिता आनी धन कितें तो तांकां दाखोळ करता. देवान दिल्ल्या सगळ्या कायद्यांचेर आपल्याक अधिकार आसा म्हूण सांगता. आपूण देवाचो पूत म्हूण दाखोळ करता. जेजू म्हणटा दया म्हणल्यार बोगसणें, पूण पवित्र पुस्तक सांगता दया म्हणल्यार बोगसणें आनी माफी. दयाळ ती सुभागी, देव तांची दया करतलो. म्हणटच आमी चुकतल्यांची आनी गरजेवंताची दया करून तांकां आदार दिवया. म्हजो थाराव घडटा ते भाशेन गरजेवंताची दया करून आदार दितलीं.